भारतीय जनता पार्टीच्या ई बुक लॉन्चिंग कार्यक्रमात आमच्यामध्ये आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानवडे, दोन्ही जनरल सेक्रेटरी नलिन सावयकर, दामू नाईक, इन्चार्ज ऑफ द ई बुक एक्स MLA सिद्धार्थ, बाकी रुपेश, नागराज, यशवंत आणि सगळे पत्रकार मित्र, सगळ्यात पहिले हांव अभिनंदन करता आमच्या म्हणजे सरकाराच्या बरोबर कोविड-19तल्या महामारीत म्हणजे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी काम करतालीच, बट तातूंतल्या तितूर सगळे वेगवेगळे NGOs काम करताले, वेगवेगळ्यो संस्था काम करताले, बट भारतीय जनता पार्टी 100% म्हणजे 22 मार्च पासून टील डेट वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्तान 100% फिल्डार आहा. थोडे जाण फक्त शिल्ड घालून घरान बसूनच गजाली सांगतात, म्हणजे कितें करप तें शिल्ड घालून आनी हेल्मेट बीन घालून बसल्या थोडे. ओके, तशें न करता म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे हांव मुख्यमंत्री म्हणून जालो, आमचो नरेंद्र सावयकर जालो, कितलेशेच आमदार आमचे पॉझिटिव्ह जाले. हे कित्याक जाले तर आमी स्वता फिल्डार आसात. आमचे कितलेशेच कार्यकर्तेय जाले, पंच जाले, सरपंच जाले, खूब जाण. म्हणजे हेजो अर्थ आमी इररिस्पॉन्सिबल वागूंक ना. खंय तरी आमकां कोण ना कोण तरी पॉझिटिव्ह फोकसान आयलो, आमच्या बरोबर आयलो, म्हणून कदाचित आमी जाले. हाजोच अर्थ म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काम करपी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे बी पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा. आनी एक परत एकदा प्रूव केला म्हणजे महामारीत खंय तरी कोणूच लिपोवन बसोंक ना. फ्रंट वेजेर वचून जशें म्हणजे मेडिकल टीम काम करता त्याच धर्तीचेर फुडें वचून काम केलें. ताजें डॉक्युमेंटेशन करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन डिसायड केलें आनी ताजें एक डॉक्युमेंटेशनच्या रुपात फुडें परत केन्ना तरी हेजे 100 वर्सांनी केन्ना तरी तें पळयलें वयतलें. हें काम केलां त्या पुराय टिमीचें हांव अभिनंदन करता, कारण सगळें गॅदर करून कलेक्शन करून तें एक बूक रुपात हाडप, ई बूक रुपात हाडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. गव्हर्मेंट सायडींतल्यानूय बी म्हणजे फर्स्ट फेजींतलो ई बूक ऑलरेडी तयार जालो, ताजें डॉक्युमेंटेशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स ताका धाडलेंय गेलें. फाटले फावटी एकदां मिटिंगेंत दाखयल्लें. सेकंड फेजींतलो ई बूक गव्हर्मेंट सायडींतल्यानूय अशाच पद्दतीचो तयार जातलो. बट एज अ पार्टी ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे पुराय गोंयांत काम करप, आनी फक्त गोंयांतल्या लोकां खातीर न्ही, हांव मुद्दामून मेन्शन करता म्हणजे भायले लोक हांगा अडकलेले. कारण म्हाका याद आसा आमचे अध्यक्ष आमचो जेन्ना वॉर रूम पार्टीच्या हांगासर चलतालो, जशे खंयच्या भायल्या आमदार खासदाराचे टेलिफोन म्हाज्या ऑफिसान आनी आमदाराच्या हितूर येताले, संघटनेच्या माध्यमांतल्यान तांकांय बी हांगासर येताले. म्हाजो कोण तरी ओडिशाचो अडकला, म्हाजो कोण तरी बिहाराचो अडकला, म्हणजे तेजे थंय वचपाची सोय ना, ताका जेवपाची सोय ना, तेजी रावपाची सोय ना. एक तर तांकां लेबर कॅम्पान हाडप किंवा तांकां थंयसर कडधान्य व्हरून पावप, हें काम म्हणजे जशें सरकार करतालें पॅरलली पार्टी करताली. त्या खातीर हांव काम करतलो, सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता. ओके, आनी ह्या महामारीच्या युद्धात आमी सगळ्यांनी एकामेकाक सपोर्ट करीत. दुसरी गजाल म्हत्वाची हांव सांगता म्हणजे जशें पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशनान काम केलां तशें पत्रकार म्हणून तुमी सगळ्यांनी खरोखरूच बरें काम केलां की वेगवेगळ्यो गजाली समोर हाडपाचे, वेगवेगळ्या गजालींक मदत करपाचें, हें सगळें तुमी सगळे अभिनंदनास पात्र आसा. तुमच्याय मदले काही जाण जे आसा हे पॉझिटिव्ह जाले म्हाका खबर आसा. आमी सगळ्यांनी एकत्र रित्या काम केलें जाल्यारूच आमकां पॉसिबल आसा ह्या महामारीचेर मात करपा खातीर. हांव परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी डॉक्युमेंटेशन जावप हें गरजेचें आसा, कारण ह्याच डॉक्युमेंटेशनाच्या आदाराचेर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इट वील हेल्प इन केस एनी डिजास्टर हॅपन इन फ्युचर. म्हणजे हाव टू वर्क ह्या स्ट्रॅटजी खातीर सदोदीत पार्टीन घेतलेली स्टेप्स ही उल्लेखनीय आसा. पुराय देशभर अशा पद्दतीची ई बुक्स डिफरंट स्टेटींनी तयार केल्या. त्या खातीर हांव आमच्या सेंट्रल पार्टी लिडरशिपचें अभिनंदन करता अशा कामाच्या बद्दल. आनी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. बरेच दीस जाले की ह्यो ई बुकाचें उद्घाटन करप अशें ठरयल्लें, पण मुख्यमंत्री आमचे डायरेक्ट कार्यक्रमाक येसर येनासले, कारण ते पॉझिटिव्ह असल्यामुळे, आनी ताका लागून त्या बुकाचें उद्घाटन हें बरेच दीस आज फाल्यां म्हणून फुडें गेलें. आमी सगळ्यांनी केल्लें की 22 मार्चाक ज्या वेळार पयलीं जनता कर्फ्यू जालो आनी तेच्या नंतर 25 मार्च ते 31 मे सर 68 दीस हें लॉकडावन डिक्लेअर जालें. आनी हें लॉकडावन जाल्या नंतर ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते लोकां मदीं वावुरले, सेवा ही संघटन ही संकल्पना ही घेवन ज्या तरेन देशभर आमचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात जे निडी लोक आसात, जे गरजवंत आसात, अशा लोकांक मदत करपाक फिरताले. आमच्या कार्यकर्त्यांनी बऱ्याचशा भागा भितर आमी सुरवातीक ज्या वेळार लॉकडावन जालें त्या वेळार सुरवातीक आमच्या सरकारान जेन्ना ठरयलें की लोकांक भायर वचप ना, लोकांक होम डिलिव्हरी दिवप,
हे ज्या वेळार डिसिजन जालें आनी त्या वेळार मोठ्या संख्येन सुरवातीक 1-2 दीस थोडोसो त्रास जालो, पण मुख्यमंत्र्यान सगळ्या बरोबर कॉर्डिनेट करून ज्या तरेन सगळें सामान गोंयांत हाडपाची वेवस्था जाली आनी आमचे कार्यकर्ते गोंयभर ज्या तरेन जिवाक भियनासतना मोठ्या प्रमाणात लोकांक मदत करपाचें कार्य करताले. तातूंतल्यान लोकांक मदत कार्य मागीर शिजयल्लें जेवण दिवपाचें काम आसत, तांकां रेशन दिवपाचें काम आसत, ज्यांचे कडेन शक्य ना अशा लोकांक फुकट रेशनिंग दिवपाचें काम आसत, पण ज्या लोकांक शक्य आसा त्या लोकांक एखाद्याक जर भायर वचपाक अडचण आसत जाल्यार त्या लोकांक त्या दुकाना वयलें सामान जें आसा तें सामान व्हरून तांकां पावोवपाचें काम आसत. एखाद्या मनशाक एखादी जाणटी मनशां आसत तांकां मेडिसीन दिवपाचें काम आसत. अशें वेगवेगळीं कामां जीं आसा हे आमचे कार्यकर्ते ज्या तरेन आमकां देशभरान सांगलें गेलें, आमच्या पंतप्रधानान उलो मारलो त्या प्रमाण आमचे गोंयचे कार्यकर्ते सुद्दां आपल्या जिवाची पर्वा न करता सगळ्या भागा भितर गोंयच्या कानाकोपऱ्यान हें काम करताले. आमी गोंया म्हणून हांगा आमचे मुख्यमंत्री सरकार म्हणून जें कितें मदत जाय ती सरकार म्हणून मदत वेगवेगळ्या हातूंतले जे मायग्रंट लेबर आसात, बाकीचे जे लोक आसात हांकां करतालेच, पण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पार्टी म्हणून एक वेगळें कार्य आपापल्या भागा भितर आमचे पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आसत, पार्टीचे आमदार आसत, मंत्री आसत, हे सगळेच जाण आपापल्या भागा भितर अशा तरेचें काम करताले. आमी गोंया भितर आमच्या ह्या ऑफिसान सुद्दां आमी हांगासर एक वॉर हावस केलें, हांगा आमी कॉल सेंटर केलें जेणे करून गोंय भरल्यान गोंया भायले जे लोक हांगा आसात आनी वेगवेगळ्या भागांतल्या स्टेटींतल्यान ज्या वेळार आमकां फोन येताले की आमचे लोक हांगा अडकलेले आसात तांकां मदत करा, अशा वेळाचेर आमी हांगा सुद्दां हांगाल्यान सुद्दां मदतीचें कार्य जें आसा हें आमच्या कार्यालयांच्यान सुद्दां वयतालें. ह्या हातूंतल्यान आमी वेगवेगळ्या लोकांक जांकां जेवण दिवपाचें आसत शिजयलें तांकां जेवण दिवपाचें काम केलें, जांकां ड्राय रेशन जाय तांकां ड्राय रेशन दिवपाचें, मागीर तातूंत तांदूळ आसतले, पीठ आसतलें, मागीर च्या पावडर आसतली, साखर आसतली, मिरसांगाचो पावडर आसतलो, अशे वेगवेगळे जे आयटम तांकां गरज आसा अशा तरेचे आयटम तांकां दिवपाचें काम आमी आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलें. बऱ्याचदा ज्या वेळार आमी पळयलें की लॉकडावनाच्या पिरियडा भितर अमेरिका सारकेल्या देशांत सुद्दां आमी हे जे मास्क घालतात, जे आमी फेस कवर म्हणटात ताका, हें शॉर्टेज जालें. ज्या वेळार आमच्या पंतप्रधान आमकां उलो मारलो, ज्या वेळार सांगलें की कार्यकर्त्यांनी आपण आपल्याक शिवून घालचेंच, पण जे गरजवंतू जे लोक आसात हांकां सुद्दां शिवल्लें मास्क दिवचें. आनी ह्या धर्तीचेर गोंय भरल्या आमच्यो महिला भगिनी कार्यकर्ते ज्यो आसात तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणान ही मास्क जे आसा हे वितरणाचें काम तांच्यांनी केलें. बऱ्याच भागा भितर अशें जालें की आर्सेनिक टॅबलेट ज्यो आसा, आर्सेनिक आल्बम टॅबलेट ज्यो आसा हे डिस्ट्रिब्युशनचें काम सुद्दां आमचे कार्यकर्ते करताले. आनी ताका लागून आमी हे सगळें करता आसतना पळयताले की इतर पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसात ते केवळ घरा बसताले आनी पत्रकां धाडटाले. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक्चुअल हे फिल्डान आसले आनी फिल्डान रावन अशा तरेचें काम जें आसा हें आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलें. हें सगळें करतकच हें सगळें एकठांय ज्या वेळार हेचें प्रेजेंटेशन जालें, प्रत्येक 2 दिसांनी आमी हांगासरलें इन्फॉर्मेशन जें आसा, कितल्या लोकांक मदत केली, कितें केलें, हें सगळें इन्फॉर्मेशन आमकां केंद्रीय कार्यालय जें आसा थंय आमकां दिवचें पडटालें. आनी हें सगळें जाल्यार ज्या वेळार लॉकडावन सोंपलें 31 मे ज्या वेळार जातकच 1st वीक ऑफ जून ज्या वेळार हें सबंद देशांतलें जें कार्य केल्लें आसा कार्यकर्त्यांनी तें ज्या वेळार आमी आमच्या पंतप्रधानांक प्रेजेंट करपाचो ज्या वेळार मिटींग आसली, आमचे कोर टिमीचे मुख्यमंत्री आनी कोर टिमीचे सगळे कार्यकर्ते ह्याच कार्यालयान आमी बशिल्ले. आनी ह्या वेळाचेर ज्या वेळार पंतप्रधान हे सबंद देशांतलें हें कार्य ज्या वेळार पळयताले त्या वेळार तेंच्यांनी आपल्या शेवटच्या भाशणांत त्यांना सांगलें की आमी जगांतल्या अशा खंयचीच राजकीय पार्टी आसची की ज्या राजकीय पार्टीन अशा मोठ्या प्रमाणान गरीब लोकांक सेवा केल्ली आसतली, हें खंयच आसचें ना. आनी ताका लागून तो एक एकठांय एक कितें तरी त्या बुकाच्या रुपान उरूंक जाय. आनी म्हणून तेंच्यांनी तेन्ना सांगलें की ताचो एक बूक रुपान तयार करात. म्हणजे हाचे वेगवेगळे आमचे फोटो आसतले, व्हिडिओ आसतले, वेगवेगळे न्यूजपेपर आयिल्ले कटींग आसतले, ट्विटराचेर आयिल्ले मॅसेजी आसतले, फेसबुकार आयिल्ले मॅसेजी आसतले, हेचें एक संकलन करात. आनी इमिजिएटली तांच्यांनी सांगलें की हें इमिजिएटली करपाक जाय, स्टेट म्हणून करपाक जाय, स्टेटींतली लोकल लँग्वेजीन एखादो बूक, इंग्लीश लँग्वेजीन एखादो बूक. आनी ताचें सगळें कॉम्पेलिंग जें आसा हें सगळें आमी एखादें कंट्री म्हणून आमी करुया. कारण जगांतल्या पयल्या वेळाचेर म्हणजे एक वेगळे तरेची भावना म्हणजे आमी पळयलें की अशी पॉलिटिकल राजकीय पार्टी येदे व्हडली मदत कार्य करपाक शकता हें म्हाका दिसता पयल्या वेळार जालें. आनी ताका लागून हें जें कार्य आसा हें मागीर आमच्या फाटल्यान येणारी जी पिढी आसतली, फाटल्यान जी लोक चलोवपी पार्टी आसतले ह्या लोकांक हें समजूंक जाय
हें कार्यकर्त्यांक समजूंक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी आमकां अपील केलें की हे जे बूक आसा हे इमिजिएटली बूक आमकां करपाक जाय आनी ताका लागून आमी आमची हांगासर एक निर्णय घेतलो की ते कंपेल जर करपाक जाय जाल्यार एखादी एक समिती करपाक जाय. तर आमी हे सगळ्या मतदारसंघातलें काम जें आसा कारण त्या वेळार पयलीं सुरवातेक आमकांय दिसलें की आमी हे सगळे फोटो वगैरे कलेक्ट करप ना कारण आमकां दिसलें की आमी लोकांक मदत करपाक ते फोटो घेवप ना त्यामुळे बऱ्याचशा मतदारसंघांनी बऱ्याचशा लोकांनी सुरवातीक घेवना पण मागीर जे कितें फोटो काडलेले आसले ते एकठांय करपाक जाय आनी तेजो एक बुकाच्या रुपान तेजें जर आमकां करतले जाल्यार तें भरपूर काम आसा. आनी म्हणून आमी आमचे पार्टीचे स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ बाब कुंकळकर हांच्या लिडरशिपीचेर एक समितीची स्थापना केली गोंय म्हणून. तातूंत आमचे सिद्धार्थ आसत, आमचे रुपेश कामत, नागराज प्रभू, सर्वानंद भगत, नवीन रायकर, गौरीश कलंगुटकर, यशवंत नायक, संकेत आर्शेकर असे सगळे जाण मेळून कारण आमकां काय हे बूक फोटो जे आसात हे एकठांय करपाचे आसले आनी ते कशा पद्दतीन करप तेचें फॉर्मॅट जें आसा हे सगळे फॉर्मॅट तांचे दिल्लीच्या टिमी बरोबर कारण देशांतली एक जी टीम आसली त्या टिमी बरोबर ह्या टिमीचें उलोवप जातालें. तो कॉन्सेप्ट जो आसा तो कॉन्सेप्ट हो केंद्रांतल्यान आयिल्लो कॉन्सेप्ट त्या प्रमाणे तें सगळें एकठांय करपाचें काम ह्या टिमीन केल्लें आसा. हें सगळें करता आसतना म्हाका खोशी भोगता कारण बऱ्याचदा हांव रिपीटूय करता परत परत कारण आमी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ज्या वेळार हे सगळे फोटो वेगवेगळे तातूंतले आमचे वेगवेगळ्या आमदारांनी मंत्री आसात, पार्टीचे ऑफिस बेरर, मुख्यमंत्री आसात यांच्यांनी जें जें काम पार्टी म्हणून त्या भागान केल्लें आसा जे बुकाच्या त्याचे फोटो जे आसात हे फोटो तातूंत आसात. ह्या हातूंतल्यान ह्या दरम्यान आमी 2 कार्यक्रम केले. 6 तारखेर 6 एप्रिलाक आमच्या पार्टीचो फावंडेशन डे आसलो त्या निमित्तान सुद्धा एक सेवा कार्य आमी केल्लें आनी 14 एप्रिलाक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ह्या निमित्तान सुद्धा आमी जें काम केल्लें त्या ड्युरींग दॅट लॉकडावन पिरियड हें सगळें त्या बुका भितर आसा आनी हें सगळें करता आसतना ह्या सबंद 31 दिसाचे 68 डेज एक 25 मार्च ते 31 मे ह्या दरम्यान सादारण आमी 1,12,765 लोकांक शिजयल्लें जेवण दिवपाचें काम गोंय भरल्या कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसा. 4,34,780 लोकांक आमी ड्राय रेशन जें आसा हें ड्राय रेशन वाडपाचें काम आमच्या कार्यकर्त्यांनी फुकट ड्राय रेशन हांवें सुरवातीक सांगलें की कांय भागा भितर जेंकां आमी दुसऱ्या दुकानांच्यान एखादें हाडून तांकां दिलें आसलें तेंचे कडल्यान पयशे मिनिमम घेवन कांय भागा भितर पण बरेचशे जेंकां आमी फुकट दिल्लें आसा अशे लोक 4,34,780 फ्री ही मास्क जी आसा ही आमच्या साधारण 3,15,000 ही फ्री मास्क वाटली आनी सॅनिटायझरच्यो बाटल्यो ज्यो आसात ते 2,15,000 हे सॅनिटायझरच्यो बाटल्यो वाटलेल्यो आसा.